एक पिकास मांगून सरपंच ini masuk mengambil padahal masalah. राजेश राजेश मामा
सगळ्यांक गुड मॉर्निंग आनी येवकार. आयज आमी आसा गोवा वेल्या गांवांत आनी हो जो आसा तो WRDचो फावंडेशन स्टोन जो नल्ला आमी बांदपाक घेतलेलो आसा. एक पेंडींग प्रोजेक्ट आसलो अरावंड 4 वर्सां जालीं आनी खुबसो डिले जायत आसलो. परत फाटी आमी फायली ज्यो आसा त्यो परत वचोन परत येताली. सो आयज आमी हेजो फावंडेशन स्टोनाची सुरवात घातलेलो आसा आनी आमच्या वांगडा आमची सरपंच आसा, बाय इमिलिया आसा, तसोच आमचो फादर अल्बुकेल आसा सेंट एंड्रू चर्चीचो, तसोच आमच्या वांगडा जो स्थानीक पंच मेंबर आग्नेलो बाब आसा, तशेंच आमचो पंच मेंबर आयनू आसा. बाकीचे जे जो इंजिनियर आमचे जे आसा WRDचे, आमचो शैलेश आसा, जावं आमचो राजेश आसा, जावं हांगासले नागरीक जे आसा सालकर फॅमिली जेंच्यांनी आमकां NOC हांगा हो जो नल्ला करपाक NOC दिल्ली आसा, तसोच आल्फ्रेड रेगो बाब आयज हांगा ना पण तेंच्यांनी खूब उपकार आठयता आल्फ्रेड रेगो बाबांनी, तशेंच आमची सालकर फॅमिली जेंच्यांनी हो नल्ला करपाक आपणाची NOC दिली आनी त्या कारणाक लागून आयज खंय ना खंय हें जाता. आनी तसोच आमचो आग्नेल बाब जेंच्यांनी ती NOC हाडली त्या टायमार NOC हाडली आनी हे जो प्रोसेस आसा तो सुरवात केलो. हो नल्ला सेंट एंड्रू चर्चीच्या फाटल्यानूच आसा आनी खूब तुमी पळयता आसतले आतां क्लिप्स पळयल्यार तुमकां कळटलें की कितलो रिक्वायरमेंट आसलो तो. खूब फावटी हेजी डिले जालो, खूब नोट्स येयले, आमकां अशेंय सांगलें की पंचायत फंडाच्या थ्रू घेया जावं ZP फंडाच्या थ्रू घेया, बट ही जी गोवा वेल्या पंचायत आसा ही भितर पंचायत आसल्या कारणान हांगा फंडूय तितलो जनरेट जायना आनी हो जो टेंडर आसा तो ऑलमोस्ट 31 लॅक्साचो आसा आनी 31 लॅक्साचो WRD थ्रू हो पास जावन येवन आयज तेचें काम सुरवात जालां. हें नेत्रा जो कन्स्ट्रक्शन आसा तांकां पडलेलें आसा. हांव मागता जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी हें काम बरे पैकी करचें आनी जे दोनी वाटेन तांकां नल्लाक रिटर्निंग वॉल आसा ती अरावंड 125 मिटर्साची लेंथ आसा. सो ही बरे भशेन जावची आनी देवा कडेन मागता की हेजो जो लाभ आसा तो इन एंड अरावंड जे सरावंडींग आमचे जे लोक आसा तांकां बरे पैकी जातलो. तसोच चर्चीचे प्रिमायसीस आसा सायडीक तांकांय बरे पैकी जातलो. आनी तुमी पळयता आसतले की माती आयज घसकता, सकयल देंवता आनी तो नल्ला आसा तो पुरवता आनी पावसान खूब प्रॉब्लेम जाता, उदक वयर सरता. सो हें जावपाक जायना म्हणून हें काम घेतलेलें आसा आनी हेजो लाभ सगळ्यांक मेळटलो. आनी WRD ऑफिशलांकूय देव बरें करूंक म्हणून सोदता की तुमी आपणाच्या वाटेन सगळे जी फायल जी आसा ते प्रोसेस करपाक जावं आनी कितें करपाक जेन्ना आमी तांकां सांगताले तेन्ना आपूण ते फुडें व्हरताले जावं प्रोसेस करताले, इस्टिमेट करपाक लागून बाकीचे सगळे तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. सो सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणून सोदता आनी अशीच जी आमची डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा ही चालूच उरतली. आमी खुबश्यो फायल WRD मार्फत जावं बाकीचे डिपार्टमेंट मार्फत आमी चालूच सुरवात केल्ली आसा आनी अशेंच देवाचें जें बेसांव आसा तें आमचेर पडचें जावं ह्या जे कामाचेर पडचें आनी हें काम बरे भशेन जावचें. देव बरें करूं. आयज आमी हो वावर सुरू करता आनी ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागला आनी तो शांती पावल्या म्हूण आमी आनी एक फावट मागता. तशें देव बरें करूं म्हणटा. हो वावर हातीन घेतलेले आमच्या गिरीश बाबान, तशेंच पंचायत मेंबरान आनी WRD तशेंच डेव्हलपमेंट जावचो आनी उदरगत ॲट द ग्रासरूट लेवल अशी जावची अशी आमची Good morning तुमकां सगळ्यांक. थँक्यू टू आवर ऑनरेबल MLA गिरीश बोरकर. तुवें फुडें येवन सगळ्यांक तुजी तयारी करून WRDकूय हेल्प घेवन सगळें तुवें केलां आनी चड वावुरला हेका आमचो पंच मेंबर आग्नेल फर्नांडीस, तेकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे पयले ऑल्सो ते पंच मेंबर आहले तेणीय खूब वावर केला ह्या नल्ला रेडी करपाक आनी फायल प्रोसेस करून, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागता तुमचे कडेन अशेंच आमकां हेल्प करचें आनी डेव्हलपमेंटूय आमच्या विलेजीन हाडचो. थँक्यू फादर अल्बुकेर ऑल्सो. आमकां सगळे आदी राखलेले सगळ्या कोणाचे देव बरें वयल्या हेतू सांगूं सोदता. वावर करपाक जायते त्रास पडले. पयस सद्या NOC मेळनाले जावं विशयाल जावं प्रमोद आनी सगळे सावकार फॅमिली तशेंच रेगो फॅमिली. आनी आतां 31 लॅक्साचो 31 लॅक्साचो WRD थ्रू आमी
धोपक्याक हांव उलयता तेणी MSc दिली. तसोच आमचे फादर इमिडिएट जायत हांव येयलो तो वेगळे दिवसांनी मागीर सगळें काम मागीर तें फादर आनी कशें जालें तें आमचें खेळ फादर म्हणटा थँक्यू फादर. आनी मातशें म्हाका डिले जालो म्हणजे म्हाका कोणें मुडो ना देखून मातशें म्हाका हें जालें फील जालें ताका लागून माजराक धरचो ना कोणें कित्याक हांव म्हाका खुशी जाय डेवलपमेंट म्हाका आतां आनी एक प्रोजेक्ट जावपाक आहा सगळें जालां फकत कॉन्ट्रॅक्ट चालू जावपाचें ओपन स्पेस कितें 35 लाख आनी जाल्या पूण फकत फंड भितरूच भायर फोमेट करून जावंक ना हांव मागता गिरीश घरा कडेन मातशें भायर करून आहे ना. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. पयले स्वतार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक गिरीश बोरकाराक. ही फायल जो आहा ही 2 फायली आसलेली बेजिकली. एक फायल ही गोवावेल्याची आनी दुसरी फायल मोरगांवान जुवारेर. ती ऑलरेडी फायल एक 45 लॅक्साची पास करून ती काम करून काबार जालेली कंप्लीट जालेली आहा. मागीर ही फायल काही कारणाक लागून उरलेली 4 वर्सां जशें आमचे गिरीश बाबान सांगलें 4 वर्सांक ते टॅक्निकल सँक्शन येयले फायनान्शियल अप्रुवल परतून दवरले परतून हें जालें आनी आतां फायनली येयलें. हें खरें बरें दिसलें. एक म्हणटा ते सारकी बरी खबर की सारकी आमचो पंच मेंबर जो आसलो तेजेकून पयलीं ते रूथ आसलेले हिंगा सो तेजी बायल ती सो तेणें खूब त्रास काडले. सालकर फॅमिलीची आमचे सगळे सपोर्टीव सारके आहाय ते तेजी NOC हाडपाक ना रेगोची ना आमचे फादर इमिडियोय आहा आनी आतां फादर लुकेर आहा आमचो दे आर ऑलवेज सपोर्टीव. सो देव बरें करूं म्हणटा गिरीश बाबाकय आनी कोणें हे फायल मूव केले ते सगळ्यांक आनी अशेंच आमी काम मुखार वचचें. थँक्यू. गिरीश बाब आयज तुमी आमदार आनी पंचायत दोनी बाराबर पळोवन बरें दिसता पूण फाटले कांय म्हयने जाले हिंगाच फाटल्यानूच एक हे फावंडेशन स्टोन घाललेलो तुवें सेपरेट घाललेलो आनी पंचान सेपरेट घाललो. आयज तुमचे कितें डिफरन्सीस आहा ते हें जाल्या आमी सगळे तुमी पळयला केन्नाच आमचे डिफरन्सीस अशें ना एंड एवरी टायम जेन्ना जेन्ना म्हाका पंच मेंबरांनी कितें कितें सांगलेलें आसा हांव तें काम घेता. केन्नाच फाटीं रावना. डिफरन्सीस असले नाल्यार पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसतले पण जेन्ना काम पळयता जे MLA एज अ MLA म्हाका काम करपाक जावं जेन्ना जेन्ना पंच मेंबर सरपंच जावं कोणी म्हाका कितें काम सांगता हांव केन्नाच फाटीं दवरिना ती काम करून काडटा. हांवें अशें केन्नाच डिफरन्शिएट करूंक ना. खंयच्याय पंच मेंबर आसूं आख्खे सानंद्री मतदारसंघात जेन्ना म्हाजे कडेन प्रपोजल्स येयल्या जावं कितें येयल्या ती हांवें फॉरवर्ड करून पुटअप करून फॉलोअप करून ती कामां करून घेता. तुमी पळयता आसतले हो म्हाजो पंच तो म्हाजो पंच हांवें केन्नाच करूं ना. जावं तुमी कोणाकूय विचारा खंयच्याय पंचाक विचारा कामा बाबतींत तरी हांवें केन्ना तशी कोणाक डिस्क्रिमिनेशन केन्नाच करूं ना आनी करपाचोय ना. थँक्यू.